परीक्षेच्या गैरव्यवहाराक लागून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून जंतर मंतराचेर 20 दीस उपास करपी समाज वावुरपी सोनम वांगचूक हांका राजकीय पक्षाचो चड तेंको मेळ्ळा। जंतर मंतराचेर ताच्या अनिश्चित काळा खातीर उपोषण करपाचो शुक्रारा 20 दीस आनी ताचें वजन 9 किलो परस चड उणें जाला। ताचो परिणाम तिच्या स्नायूंचेर आनी अवयवांचेर जातलो अशी शिटकावणी दोतोरांनी दिल्या। मजगतीं दिल्ली उच्च न्यायालयान केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक ताचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो आदेश दिला। जंतर मंतरांतलो हो लढो फकत एकाच मनशाचो न्हय, पूण लोकशायेचो आवाज जिवो दवरपाचेर आसा। परीक्षेच्या गैरव्यवहाराक लागून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून लडाखांतले नामनेचो पर्यावरणवादी आनी समाज वावुरपी सोनम वांगचूक फाटले 19 दिसां सावन अनिश्चित काळा खातीर उपोषण करता। पूण आतां ताचे भलायकेचेर गंभीर वळण आयल्या। दोतोराच्या म्हणण्या प्रमाण उपोषण सुरू जाल्या उपरांत वांगचुकाचें वजन 9 किलो परस चड उणें जाला आनी सध्याचें वजन फकत 56.9 किलो आसा। डॉक्टर सतीश लांबा हांच्या वैजकीय बुलेटिनांत वांगचुकाच्या कुडीन आतां उर्जे खातीर स्नायू वापरपाक सुरवात केल्या अशी म्हायती दिला। फुडल्या पावंड्यार ताचो परिणाम म्हत्वाच्या अवयवांचेर जावं येता अशी शिटकावणी ताणें दिल्या। मजगतीं दिल्ली उच्च न्यायालयान हे गजालीचे गंभीरतायेन दखल घेवन केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक वांगचुकाचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो निर्देश दिला। दर एका नागरिकाचो जीव मोलादीक अशें न्यायालयान निरीक्षण केलें। विरोधी पक्ष फुडारी, चित्रपट उद्देगांतले जायते कलाकार आनी सामाजीक संघटना वांगचुकाक तेंको दिवपाक मुखार आयल्यात आनी ताचो उपोषण सोडोवपा खातीर सरकारान बेगोबेग संवाद सादचो अशी मागणी केला। एके वाटेन ताची भलायकी इबाडत आसा, दुसरे वाटेन सगळ्या देशाचें लक्ष आतां आपल्या मागण्याचेर ठाम आशिल्ल्या सोनम वांगचुकाच्या संघर्षाचेर केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।